नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. आज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी दिल्ली हांगा राष्ट्रीय दृष्टीहीन संघाच्या भांगरा जयंती सुवाळ्याचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार केल्ल्या उलोवपांत दृष्टीहीन लोकांक काकुटेची गरज आसना अशें राष्ट्रपतींनी सांगलें. तशेंच संघान केल्ल्या कामाची तोखणाय करतना ह्या संघाची स्थापना दृष्टीहीन लोकांचे त्रास पयस करपाक केल्या आनी तांणी समाजांत जागृताय हाडपाचें काम बेस बरें केलां अशें राष्ट्रपतींनी आपल्या उलोवपांत सांगलें. भारत के दृष्टिबाधित लोगों सहित दिव्यांगजनों की काफ़ी बड़ी संख्या है. हमारे इन भाइयों और बहनों को गरिमापूर्ण जीवन देने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ पूरे समाज की है. हमें ये सुनिश्चित करना है कि सभी दृष्टिबाधित व्यक्तियों को उचित शिक्षा प्राप्त हो, उन्हें रोजगार के अवसर मिले, सार्वजनिक स्थान सुगम हो तथा ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुरक्षित और बेहतर जीवन जी सके. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 वर्सा जावपी लोकसभा वेंचणुकेची पूर्वतयारी म्हूण 31 जुलय सावन राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीच्या खासदारां सयत बसका घेतात. आज ते पयलीं बिहारच्या एनडीए खासदारां बरोबर बसका केल्या उपरांत दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, लडाख, जम्मू काश्मीर तशेंच उत्तराखंडाच्या खासदारां सयत बसका करून येत्या त्या वेंचणुके विशीं साबार विशयांचेर खोलायेन चर्चा करतले. कालच्या दिसा प्रधानमंत्र्यांनी उत्तर प्रदेशाचे काशी, अवध तशेंच गोरखपूरच्या खासदारां सयत बसका केल्यो. ते भायर कालच्या दिसा तांणी तेलंगणा, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, केरळ आनी पुद्दुचेरीच्या प्रतिनिधी वांगडाय चर्चा सत्र आपयलें. आज संसदेचे पावसाळी सत्र सुरू जाल्ल्या 11व्या दिसाय लोकसभेत मणिपूरचो मुद्दो धरून विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी परत एकदां घोशणाबाजी करून कामकाजांत आडमेळी हाडल्यो. लोकसभेचे कामकाज सकाळी सुरू जायना फुडें हो बोवाळ सुरू जाल्लो. तरी आसतना थोड्या वेळा खातीर प्रश्नकाळ सुरू उरलो, पूण घोशणाबाजी हाताभायर गेल्ल्यान आनी सभापती ओम बिर्ला हांणी परत शिटकावणी दिल्या उपरांतूय विरोधी पक्षाच्या वांगड्यांनी बोवाळ सुरूच दवरिल्ल्यान सभाघराचें कामकाज दनपरां 2 वरां मेरेन स्थगीत जालें. 2 वरांचेर सभाघराचें कामकाज सुरू जातकच सभाघरांत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2023 मांडलें. ताचेर सध्या चर्चा सुरू आसा. कसिनो आनी ऑनलायन गेमिंगाचेर आकारतात तो 28% वस्तू आनी सेवा कर म्हळ्यार जीएसटी तांच्या दर्शनी मोलांचेर आकारतले अशें केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी स्पश्ट केलें. 51व्या जीएसटी बसके उपरांत पत्रकार परिशदेंत मंत्री सीतारमण उलयताल्यो. Goa and Sikkim kept appealing, saying we are small states, we need to be given a consideration. Andhra Pradesh FM also said we should have large heart and help out small states. The council agreed today to come back after 6 months to review the way in which this is getting implemented. When I say 6 months, it's not 6 consecutive months beginning from today. It begins from after when this gets implemented. 6 months of implementation hopefully will give us some inputs, and also we can share our experiences to see how it is going on. गोयचे राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तणावडे हांणी काल बुधवारा राज्यसभेत पयलेंच भाशण केलें. जनविश्वास विधेयक दुरुस्ती तेंको दिवपा खातीर तांचें उलोवप आशिल्लें. गोंया खातीर हें विधेयक गेम चेंजर जातलें असो हावेस खासदार तणावडे हांणी आपल्या उलोवपांत उक्तायलो. So it is noteworthy that this bill proposes to amend 183 provisions in 42 central acts administered by 19 departments, which covering various domains such as environment, agriculture, media, industry, trade, information technology, copyright, motor vehicles, cinematography, food safety, the Indian Postal Act, and many more, sir. Sir, especially for my state of Goa, this bill will be a game changer, as with the guidance of our Honorable Prime Minister, our state is emerging as a vibrant investment destination and is leading among a small states at the union in terms of ease of doing business, sir. I support this Janavishwas Amendment of Provision Bill 2023. फाटले कांय दीस बरेच गाजिल्ल्या वाराणसीच्या ज्ञानव्यापी मशिदीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण म्हणजे ASI करपाच्या संबंधान अलाहाबाद हायकोर्टान आज एक म्हत्वाचो निर्णय दीत हे सर्वेक्षण करपाचेर मंजुरी दिली.
वाराणसी जिल्हाध्यक्षाच्या निर्णयाआड अंजुमन इंतजामिया मस्जिदीच्या कमिटीने दाखल केली याचिका आज न्यायालयान भायर मारीत मुखेल न्यायाधीश प्रीतंकर दिवाकर हांणी कायद्याच्या हितान हे सर्वेक्षण करप बरोबर थारतले अशें सांगलें. तशेंच पुरातत्व सर्वेक्षणान दिल्ले प्रतिज्ञापत्रांत अविश्वास दाखोवपासारकें कांयच कारणय ना अशें तांणी स्पश्ट केलें. हे विशीं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाचे वतीन प्रतिनिधित्व करपी एडवोकेट विष्णु शंकर जैन हांणी पत्रकारांक म्हायती दिली. साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब एएसआई ने एफिडेविट दिया है तो कोई मतलब नहीं है उसको डाउट करने का. कंप्लायंस में ये पूरा सर्वे किया जाए. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है, ये भी आदेश में हुआ. और सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड किया जाए, इसमें कोई एडजमेंट ना हो, ये भी कोर्ट ने आदेश पारित. म्हादय न्हंयचेर 5 धरण प्रकल्पाचें काम जानेवारी म्हयन्यामेरेन सुरू जातलें. ह्या न्हंयचेर एकूण 6 धरण प्रकल्प जातले आनी राज्यांत नवे 100 बांद बांदतले अशी माहिती उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिली. म्हादय विशयाचेर गोंयची बाजू भक्कम आसा आनी न्यायालयांत ताचेर सुनावणी सुरू आसा अशी माहिती मंत्री शिरोडकर हांणी दिली. काल सांजे खात्याच्या पुरवणी मागणे वेल्यान चर्चेक जाप दितना मंत्र्यांनी ही माहिती दिली. आमी आमच्या ल्हानशा गोंयांत न्हय फक्त 75 जवळ 162 दोन्ही डिस्ट्रिक्ट एक कडेन करून 162 सुमार बॉडीज आमी आयडेंटिफाय केल्यो आनी ताजी सुधारणा करपा संबंधी काम जे आसा पळय न्ही ते गेल्या वर्सा पासून चालू दवरलेलें आसा. 1961 नंतर 6 डॅम जाल्ले आसात आनी एक डॅम जो आसा पळय न्ही तो इंटरस्टेट जे महाराष्ट्रांत तो डॅम बांदिल्लो आसा. गोंयच्या तातूंत कॉन्ट्रिब्युशन जे आसा पळय न्ही ते 75% आसा आणि 75% कॉन्ट्रिब्युशन आशिल्ले कारणान आमकां 75% उदकाचो सांठो मेळटा. म्हणजे 12-11 तालुक्या खातीर आमकां हे 4 डॅम जे आसा पळय न्ही, एक सालावली डॅम, दुसरो आसा तो अंजुना डॅम, तिसरे आमठाणे आनी आमचे पंचवाडी म्हैसाळ हे 4 डॅम आमकां उपयोगा आसात. आनी एक विशय आयलो तो टायगर कॉरिडॉर जो आसा पळय न्ही, तो टायगर कॉरिडॉर केलो जाल्यार आमकां म्हादय आमची सालवार जातली काय अशें म्हणून. टायगर कॉरिडॉरचो विशय सरकारान तेजी पॉलिसी घेतिल्ले, डिसिशन घेतिल्लें आसा. म्हाका दिसता तो आनी हो विशय आमी मिक्स करचो न्ही. वी आर स्ट्रॉंग इनफ टू डिफेंड अवर कॉज, गोंयकारांचे कॉज एज फार एज म्हादय इज कन्सर्न इन द कोर्ट. बोंडला अभयारण्यातल्या प्राणी संग्रहालयाचे अपग्रेडेशन करपा खातीर केंद्र सरकाराकडे यत्न करतले. ह्या प्रकल्पाचो मास्टर प्लॅन तयार जाला आनी ते खातीर 100 ते 150 कोटी रुपया खर्च जातलो अशी माहिती रानमंत्री विश्वजीत राणे हांणी आज विधानसभेत दिली. प्रश्नोत्तराच्या वरांत क्रूज सिल्वा हांणी विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर मंत्री राणे जाप दिताले. नंबर ऑफ विजिटर्स आमकां हे फिगर म्हाजे कडेन जो आयला इज पर इयर द नंबर ऑफ पीपल हू विजिट as of 22 to 23 is around 80,000 80 and odd thousand. ते बोंडला जू अपग्रेडेशन करपाची गरजूच आसा. हे बोंडला जू स्पीकर सर आमची चर्चा डिपार्टमेंटान चालली आसा, केंद्र सरकार कडेन बी आमची चर्चा चालूच आसा. ह्यो ज्यो अपग्रेडेशन जे म्हणटा वन टायम अपग्रेडेशन करपाची गरज आहा. आमी जे पीसमील आमी जे करता, आमचे कडेन ज्या तरेन फंड येता त्या तरेन आमी जे पीसमील आमी करपाचो आमचो प्रयत्न, म्हाका दिसना तेज्यातल्यान आमी त्या तरेचे परिवर्तन थंय करूं शकतले. CF आनी आमी पयर चर्चा करताले की आमकां कशें आमकां फुडें वचूंक जाय. पीसमिलान तुमी कांय गोश्टी करूं शकता. पीसमिलान आतां पयर आमकां कोणी सांगलें की आमी एनक्लोजर्स ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी करपाक शक्य, पूण मास्टर प्लॅन जो आमचो ऑलरेडी प्लॅन एप्रूव जालो, मास्टर प्लॅन अप्रूव जावन आयिल्लो आसा. त्या मास्टर प्लॅनच्या अनुसार आमकां मिनिमम स्पीकर सर आमकां 100 ते 150 कोटी रुपया जाय हे इम्प्लिमेंट पूर्णपणे करपाक एका झटक्यान जर करूंक जाय जाल्यार. पूण ते एका झटक्यान जावपाचें ना. इट वील हॅपन इन फेजीस. बट दीस इज वॉट दॅट इज बीन अप्रूव्ड. आमचो मास्टर प्लॅन अप्रूव जावन आयिल्लो आसा. मोरजी फुटबॉल मैदानाचे काम कायदेशीर सोपस्कार पुराय करून 1 वर्सा भितर पुराय करतले अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी विधानसभेत दिली. मांद्रेचे आमदार जी तारोलकर हांणी विचारिल्ल्या ह्या विशयावयल्या प्रश्नाक मंत्री गावडे हांणी जाप दिली. आदरणीय आमदाराच्या बरोबर ह्या मैदानाची पाहणी आम्ही आमच्या टेक्निकल टिमा भितर केल्ली आशिल्ली. त्या संदर्भात जे मैदान जे आता ते अत्यंत गंभीर परिस्थितीन आसा हें आदरणीय आमदाराकूय खबर आसा. जो सिटींग जो स्टँड जो आसा तो स्टँड एकदम डायबिलेटेड कंडिशनान आसा आनी तेजें स्ट्रक्चरल ऑडिट किंवा स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ही पयलूच आमकां जाणून घेवपाक जाय. आनी ह्या संदर्भात आमचे PWD जे आसा तांकां आमी पत्र बरयतले. आनी त्याच प्रमाणे जे मैदान जे आसा ते मैदान सध्या अत्यंत ते खेळपाचे सारखे ना. पण एकूच हांवें आदरणीय आमदाराक सांगिल्लें आसात की बरेचशे पावटी आता सध्या आमचे एंटायर टीम जी आसात
ती नॅशनल गेमा खातीर एंगेज आसात. पूण डेफिनेटली आमी सांगिल्ले आसात की 2024-25 ह्या मैदानाचें काम आमी हातान घेवया आनी विदीन 1 year ऑफ टायम आमी हें मैदान कंप्लीट करुया अशें हांवें ऑलरेडी सांगिल्लें आसात. ऑस्ट्रेलियन बॅडमिंटन सर्तीन HS प्रणय आणि किदंबी श्रीकांत आणि PV सिंधू ह्या भारतीय बॅडमिंटन खेळगड्यांनी ऑस्ट्रेलियन खुल्या बॅडमिंटन सर्तीच्या फुडल्या फेरयेंत प्रवेश केला. पहिल्या फेरयेच्या सामन्या मजगती जाल्ल्या दुखापतीक लागून लक्ष्य सेन ह्या खेळगड्याक मात सर्तींतल्यान माघार घेवची पडिल्ली. भारत आणि वेस्ट इंडीज पंगडामदल्या 20 षटकांच्या क्रिकेट सामन्याच्या खेळाक आज सावन सुरवात जाता. 5 सामन्याच्या माळेंतलो आयचो पयलो खेळ त्रिनिदाद हांगा जावपाचो आसा. भारतान वेस्ट इंडीज भोंवडेंतली कसोटी सामन्याची माळ 1-0 जाल्यार मर्यादीत षटकांच्या सामन्याची माळ 2-1 अशा फरकान जिखल्या. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.